सबंद गोंयभर गोंयच्या लोकां भितर नाराजी सुरू जाली आनी सगळ्यांक दिसलें की हो एकतर्फी निर्णय जालो आनी गोंयचेर अन्याय करपी निर्णय जालो. कारण म्हादयचो इशू म्हटल्या नंतर तो सबंद उत्तर गोंयांत सगळ्याच तालुक्यां भितर लागता. ताचे भितर सत्तरी आसत, बिचोली, बार्देस, पेडणे, तिसवाडी. आनी त्यामुळे तो एक तसो गोंयच्या अस्मितेचोय विशय, आमच्या सगळ्यांचो स्वाभिमानाचोय विशय. आनी त्यामुळे हे सगळें जाल्या नंतर आमी ठरयलें की आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक, सगळे मोर्चा आमचे आसत सेल त्यांची बैठक आनी त्या नंतर मागीर आमची कोर टिमीची बैठक. हे सगळ्या बैठकी नंतर डिस्कस करतकच एक निर्णय आमी करपाक जाय. त्या हेतून आमी तुमकां पयलीं प्रेस ब्रिफींग करूं ना. कारण एखादो विशय तुमच्या पर्यंत उलयता आसतना आमच्या पार्टीच्या प्लॅटफॉर्म भितरूय ताचें डिस्कशन जावपाक जाय. आनी ताका लागून काल आमी पार्टीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आमी प्रदेश कार्यालया भितर घेतली. आमी ठरयलें की हो ठराव जो आसा, कारण आमकां हें सगळें करता आसतना हे एकंदर विशय जे कितें डिस्कस जाले त्या संदर्भांतलें आमच्या कोर टिमी भितरूय डिस्कस जालें आनी तातूंतल्यान आमकां गोंयची आमची अस्मिताय राखपाक जाय. गोंयचो आमचो स्वाभिमानाची लढाई आसा आनी ताका लागून जो निर्णय जालो तो निर्णय केंद्र सरकारान फाटीं घेवचो. हेका लागून तो जें रिजोल्युशन घेतिल्लें ते रिजोल्युशनाची कॉपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या पर्यंत तें रिजोल्युशन आमी पावप, हें एक कन्क्लुजनाचेर आमी सगळे आयले. जो DPR सरकारान मंजूर केल्लो आसा तो इमिजिएटली विड्रॉ करचो जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येना. कारण सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा आनी त्यामुळे जो पर्यंत तो निर्णय येना तो पर्यंत ताचेर कसलीच एक्शन घेवपाक जायना. दुसरें आमी अशें ठरयलें की सरकारान जितलें डिसिजन घेतिल्लें आसा तांच्यांनी ऑल पार्टी डेलिगेशन पंतप्रधानाक मेळप आसत, वेगवेगळे लिगलाच्या सुप्रीम कोर्टान अपील करप आसत, किंवा तांकां कर्नाटकाक लिगल लेटर धाडप आसत, वेगवेगळ्यो तांकां ज्यो NOC घेवपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाक लेटर करप आसत. जें डिसिजन सरकारान घेतिल्लें आसा त्या सगळ्या डिसिजनांक भारतीय जनता पार्टीन पूर्णपणे पाठिंबो दिवप अशें त्या बैठके भितर ठरयलें. आमी ज्या तरेन काल आमच्या पार्टीच्या ऑफिस बेरर आनी पदाधिकाऱ्यांक जेन्ना आमी सांगली गोश्ट आनी तांकांय सांगिल्लें आसा ही विशय सकयल पर्यंत पावोवपाक जाय. येणाऱ्या दिसांनी आमी आमचे पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष त्यांच्या बरोबरूय मिटींग करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की सगळे ग्रामपंचायती ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच आसात, ज्या कॉर्पोरेशना भितर किंवा ज्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पॅनलां आसात, अशा सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की लोकल बॉडीचें रिजोल्युशन घेयात आनी तें रिजोल्युशन अशें आसूं जाय की जें तांच्यांनी डिसिजन केंद्रान जे जल आयोगान घेतिल्लें आसा तें विड्रॉ करचें आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येय पर्यंत कांय एक्शन करप ना. अशा पद्दतीचें रिजोल्युशन सगळ्या पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींनी घेवप अशें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. आमी अशेंय सांगिल्लें आसा की पंतप्रधानांक डायरेक्ट लेटरां जीं आसात ती बरयात आनी कशा पद्दतीन गोंयचेर अन्याय जावपाक शकता ही बाजू आमची प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत पावोवपाक जाय हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. कांय जाणांक सांगिल्लें की ईमेल धाडात. आनी हें सगळें करता आसतना आमी अशें म्हणलां की सबंद गोंयभर सिग्नेचर कॅम्पेनूय आमी सुरू करतले. त्या भागा भितर कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा की कशा पद्दतीन हो जो विशय आसा तो गोंयच्या दृश्टीन आमकां हानिकारक आसा आनी त्यामुळे ती सिग्नेचर कॅम्पेन घेवप अशें ठरयल्लें आसा. की आमी जेन्ना हेज्या संदर्भान खरें म्हणजे तिनूय राज्यां जी आसा ती तिनूय राज्यां ट्रायब्युनला मुखार आशिल्लीं आनी उदक जें आसा उदकाचो म्हादयचो स्त्रोत जो आसा, सोर्स जो आसा तो जसो कर्नाटकांतल्यान वता तसो गोंयच्यान सगळ्यान चड वता आनी त्याच बरोबर महाराष्ट्राचोय क्लेम आसा. फाल्यां एका राज्याची मान्यता ना आनी आमी आमच्या जिवाचेर करतले अशें शक्य ना हें करप. कारण ह्याचो ट्रायब्युनलान सुद्दां एवॉर्ड करता आसतना दिता आसतना सुद्दां एलोकेशन त्याच पद्दतीन केल्लें आसा. एक आतां तेजेर आमी आमचें ऑब्जेक्शन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान फायल केलां. सो तिनूय राज्यां जी आसा ती सुप्रीम कोर्टा मुखार आसात ह्या विशयाच्या संबंधान. सो ह्या राज्याची मान्यता ना म्हणून आमी फुडें वतले असो विशय जावंक शकना. कशें आसता हो विशय जो आसा म्हण आमी म्हणलें की आमचें जें कितें मत आसा तें आमी
ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पंतप्रधान आसत हांच्या पर्यंत पावप, आमचे पार्टीचे नेते आसात तांच्या पर्यंत पावप अशें आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा. आनी त्या दृश्टीन लोकां पर्यंत तो विशय पावप म्हळ्यार की वेगवेगळे कॅम्पेन जे आसा म्हणजे सिग्नेचर कॅम्पेन आसत, रिजोल्युशनां धाडप आसत, त्यामुळे एकंदर दबाव जो आसा हो दबाव वयर पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून करप अशें थारायल्लें आसा. केसीचे मातशे हालचाल सपोर्टिंग तांकां आसले सेम आतां इलेक्शन तेन्ना इलेक्शन आसले कर्नाटकाचे आतां इलेक्शन कर्नाटकांत लागीं इलेक्शनाक कनेक्टेड आसा. न्ही आपळे कितें खंय कनेक्ट हांव अशें म्हणटा की जो डिसिजन जालो तो एकतर्फी डिसिजन जाला आनी त्यामुळे ते GPR मंजूर जो जाला तो विड्रॉ जावचो. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ये पर्यंत तशेंच उरचें ह्या मताचे आमी आसात आनी ताका लागून जें कितें करपाक जाय तें आमी सकयल पर्यंत वचप, लोकां पर्यंत वचप, प्रायम मिनिस्टराक लेटरां बरोवप, पंचायतीची रिजोल्युशनां धाडप, सिग्नेचर कॅम्पेन करप, हें पूर्णपणे जें कितें करपाक जाय तें आमी करप अशें थारायलां. थँक्यू. एखादें कोण कित्याक लागून करता हेचेर हांव वचना, पूण हांवें जें सांगिल्लें आसा तें पूर्णपणे आमी करप अशें आमी करता आसतना राजकारण म्हणून हें करनात, मना पासून आमी करतात आनी त्यामुळे काल सुद्दां आमच्या सगळ्यांचें म्हणणें आमी आयकून घेतिल्लें आसा आनी सगळ्यांचें एकमत जाल्लें आसा आनी त्या ऑन बिहाफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश त्यांनी ते सगळ्यांचें मत जें आसा तें हांव तुमच्या समोर मांडटा.